काल एका घरा गेले म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा बाय खंय गेल्यात आनी थंय गेले जाल्यार तुमकां कितें सांगलां म्हणी हांव तुका सांगता म्हळ्यार हांवें वय फादर तशें सांगलां फादर आमी इल्ली भियेले हांव फादर हांव म्हळ्यार नात लेगी ह्या जाक इगज माता ना गी इगज माते वचों जायना गी कितें कितें सांगोन कितें ना तो पडटा रेतेरी कोणेय वसियत मोगाचे न्हू कोणेय वसियत पडटा रेतेरी खंयचो गुंडा पुंडा आयल्यार आमी ना म्हणना कित्याक म्हळ्यार तसल्यान ताण तें तसल्यांनी आसली वायट संवय सोडून बरें जाचें पूण तो वायट संवय सोडूंकूच सोडना ते पडटा वचोन 4 जाणां दाखयता हांव पडटा गेल्ले क्षण तो देव जायना पडटा गेल्ले क्षण तो पवित्र जायना पडटा घेवचोन आनी एक रेतेर केली म्हण तो आपली जिणी बदली नातल्यार सोम्या सांगा ते एक जायना चातुर जाया सरपा बरें चातुर जाया म्हळ्यार हें तो पडटा गेला फादर त्या देखून अरे पडटा गेले हर एकले कशे आसात पडटा गेले सगळ्यांनी आपली जिणी बदलूं ना मोगाच्या भावान हाडे बेडे पडटा गेले थोडे जाण वर्स्ट कंडिशनार आसात त्या देखून आमी केदाळाय सांगतना ह्या चिंतना आनी वचोन आनी दिल्लें घरा हाडून तुमी दवरतात तुमकां एका निजा देवा थंय एक भक्त दवरी जाय तें दवर जाय सांग पुरो आमच्यात देवाचे पटे ते दितात आमच्यात मरयेचे पटे दितात तुका एकच मतां कितें सांगतात तें पयलें आयक आनी त्या प्रमाणे कर मेळिल्लें म्हणलें तेणें उमकळोवन चेणें उमकळोवचें करिनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुमेच्या वरच्या नांवान सुमेच्या मले रक्ताच्या बळांत आमी जियेत आसतना जेजूस आमचो आदार जावन आसा देवाचें उतर समातेच्या वांजेलांतलें 10 अध्याय 16 to 21 वळ आमकां कितें सांगता म्हणलें आमी आयकुया मोगाचेनो पळय हांव तुमकां वखदा मदें बक्र कशें धाडटा देखून सर्पा बरीं चातूर आसा आनी पारव्या बरीं सादे बळे जाया मनशा लागीं सत्रेन चला कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले म्हजे पासत तुमकां राय आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्याकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्माचो तुमचे उदेशी उलयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितें म्हणटा पळय कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें तुमचो प्रेरक आत्मो ते तुमकां शिकयतलो हांगा आबुरबाय तरान कितें म्हळां सर्पा बरीं चातूर जाया पारव्या बरीं सादे बोळे खापाटी न्हय कुतांत्री न्हय आतां आमी जायते फुडें भियेता सोरोप घरांनी आयला म्हूण सोरोप घरांनी आयला जाल्यार ती एक जिवी बरें खरें तरेन सांगलें ती जिवी तूं आसा म्हूण कालें हांगा अंतराळार उपताली गी ती येतात आनी एक आमच्या तरेतरी पंगडांत आसलो एकलो व्यक्ती अशें आमी उलयतना म्हणा लागलो एकाद्या वेळा सैतानान अस्तीच्या रुपार वचोन हे वेक नाडूंक पळयलें जाल्यार तो फेल जाता आसलो कित्याक अस्त चलोन वेता आपल्याच वाटेर आनी ती चड कोणाकी कांयच बुलोवंक वचना तेजो पावर आसा तो पावर काडून वता अस्त गेल्ली जाल्यार हे वेक नाडूंक जाते नातलें ताचे बदलाक सिंहाक धाडिल्लें जाल्यार ताच्या रुपार तो सैतान आयिल्लो जाल्यार सिंह गरजोन घालतें येव भियेती आतां भियेतो पयस वती आनी नाडणेक वळख जाती ना ताका ते जेवसार पळय कसलो कुतांत्री कपाटी ताणें सोरपाक विंचलें तशें म्हणून सोरोप तुमच्या घरला गेल्या जेवसार आयला म्हणून अर्थ न्हय ती एक प्राणी ती येता कित्याक येता सोरोप केदाळ येता थोडे फुडें ताका पोटाक बूक आसा माणके म्हणजे बारीक उणें आतां पुरा माणके हळवळ्यात पूण उंदीर आसतात उंदीर आसल्यार उंदीर धरूंक तो येता आनी थोडे फावटी सोरोप उणें जाल्ल्या वेळार ताका खंय जोडी जावंक आसा त्या वेळार तो दिवडाक सोदून येता कित्याक म्हळ्यार दिवड धैर्याचें दिवड तेणें वचोन आसता घर लागीं आसता तुमी लागीं आसता ते कांय भियेनात
पूण सोरोप कितें करता तांकां जोडी जावच्या खातीर थोडे फावटी वता आनी तो आयलो म्हणून तुमी खंय खंय धांवन वचोन तें करना हें करना आसलें हळडीचें उदक पुरो उडोवन तेणें आसलो जागो पुरो हळडुवो करून थोड्यांनी आसलें मीठ आनी आनी ओतून पिवची गरज ना म्हाका न्हू जावंक पुरो तो वरो चातूर सोरोप दिवडाकीनसून ना देंवसरान त्या देखून तो कसोय गुंता 360 डिग्री गुंता पळय ताका जाय जाल्यार बरें आनी तुका कसो तो नाटता आनी खंयच्या तरान तो सोबीत ताचे चिड्या पुलोवन तुका दाखयता त्या देखून सोरोप घरा येयलो म्हणून भियोंक वचना गो तो आयलो तो कित्याक ताका नांव सांगूंक जायना गे थोड्यांक आमकां बारी बे रेतेरेन दिसरतना कोण तो दुस्मान म्हळ्यार ओगेत रावतात हांवें तांकां विचारचें तुका सैतांचें नांव सांगोंक लज दिसता गे या भेन दिसता गे तुका तो येवन आरण दिता म्हण दिसता गे ना मोगाचें न्हू त्या देखून एक जिवी वयर आमी नाका जालो अपवाद घालचें ती आमची चूक जावन आसा सान फ्रांसीस आसीस इतल्या वर्त्या तरान सगळ्या जिवीक वळखतालो जिवीक वळखता म्हणून तांचे कडेन तो कितें उलोवंक आसा कशें उलोवंक आसा त्या प्रमाणे तो उलोवंक उलयतालो त्या खातीर सरपा बरी चातूर जाय म्हणटा आसतना चुरूक जाया तुमचे वर्त्या जिवनांत ते चुरूकपण आसूं दी खापाटी न्हय कुतांत्री न्हय तें आमकां लागू न्हय त्या खातीर हेब्रांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 26 वळेर सांगलां चातूर जावन पातकातावन पयस रावा कथा तो सैतान सरपाच्या रुपार येवन ह्या येवेक ताणें नाडलेंगी एकसुरीती आसली म्हूण दिसता कित्याक म्हळ्यार आदांव इल्लो डिस्टन्स घेवन आसलो आनी त्या देखून ताका नाडूंक सुलाभ जालें तुगेन सांगत आसल्यार कितें नाडटें त्या देखून घोव बायलांच्या जिवनांत सांगतपण भोव गरजेचें केन्सोय सोरोप लागीं येनातल्या बरें आमी ताकीद घेयचें जाल्यार सांगता बऱ्या तरान जिवान जियेत जाय इकडे कावन्सिलींग घरांनी गेल्ल्या वेळा इकली तिचे कश्ट सांगोंक सुरू जाली म्हाका ती पिडा आसा म्हाका ही पिडा आसा सगळें म्हज्या जिवनांत तशें बरें आसा आनी तिचे एक प्रॉब्लेम तिणें म्हाका सांगलें आनी पाप म्हाका तिची बिरमत दिसली जायतें काम करता जायतें आसा आनी अशें आसतना आसलें विदोळी येत जागी त्या वेळार तिका हांवें सांगलें उतरां बाये गटाय सांबाळ बावडतान ती राव तुजी भलायकी सांबाळ केन्ना तुजी भलायकी बिगडटाली गे आनी त्या वेळार तूं चिक्कें डिस्टन्स घेतालें तुज्या घोवातावन तेन्ना आनी एकल्याक रिगोवंक चान्स मेळटालें त्या देखून चतूर जा म्हूण सांगलें खंत करना बेजाराय करना म्हणल्यार काम करना तुजी भलायकी उगडोवन घेनाका तुजी भलायकी मुख्य जावन आसा तुवें भलायकी सांबाळ्ळी सगळें बरें उरतालें चतूर जा म्हूण सांगलें तातूंत कांयच उणें ना फातकातावन पयस रावंक आमी चतूर जावचें भलायकी आमी उगडोवन घेनासतना भलायकी बरी दवरूंक आमी चतूर जावचें आमचे संबंद हळवो नासतना संबंद वायट जायनासतना बऱ्या तरान जियोंक आमी चतूर जावचें तें चतुरपण आमकां सौम्यान विसरलां शिवाय दुसरें चतुरपण आमचें जावन ताणें कांय विसरना सौम्याक लागीं सरोन आमी बऱ्या तरान आमचें जिवन मांडून हाडूंक कुतात्री जायनासतना कापाटी जायनासतना बऱ्या मनान आमी सौम्या सांगात एक जावचें कितले चतूर जाल्यार सौम्यान ना म्हणोंक ना पदकाची वळख उणी जावन आयल्या कितेंय केल्यार जाता म्हळ्यार चिताप आज जाला त्या देखूनच येवेतय तितलो व्हरतो भावार्थ ह्या येवेक देवा वयर तितलो मोग आसलो जाल्यार उपरांत देवा बरी जाता म्हणटा आसतना मागीर हांवें कितेंय केल्यार जाता म्हणलो एक अभिलाशा तिचे थंय उपजली त्या देखून तिणें तें नाडणेक वळख जावंक कारण ना जर देवा वयर तिका मोग ना म्हण न्हय देवा वयर तिका मोग आसलो देवान रचयलें तिका जाल्यार देवा बरी जावन आपूण सगळें जाणा जावंक जाय आमी कितेंय केल्यार जाता म्हणलें एक चिंता त्या देखून थोड्यांनी पावर आशेवंक हाका एवढी हांव पावरान बसलो जाल्यार मागीर कितेंय केल्यार जाता म्हाका अधिकार मेळ्ळो जाल्यार हांवें कितेंय केल्यार जाता ना अधिकार मेळ्ळ्या अशें तो अधिकार बऱ्या तरेन उपयोग तुवें करूंक शिकूंक जाय तो अधिकार तुका ताबा घालूंक न्ही तो अधिकार आपरपाय तरेन मोवाळ्यान तो जियोंक देव तुका आपणे दिता ल्हान भुरगीं मेळिल्ल्या प्रमाणे काल हांव येतालो रेतेरी जावन 2 जाण सदांच मिडियम आसात ते कांय 5व्या-6व्या क्लासी आसा म्हणा थंय माड्यान तयार जावन मुखार येता आसतना झगडटात एका मोबायलाक ते मोबायल तांच्या हातान दिवन तांकां नेट घालून दिवन तसले विदोळी करीचे कित्याक कशें ते तांकां ते पयशे मेळ्ळे खंय जावन ते मेळ्ळे कशें तांणी ते ऑपरेट केलें
आवय बापायक तितलें कळीत ना. आवय बापायनी जागी जावंक जाय. जावंक पुरो तुमचे कडेन आसा सवलताय. हर एक बडी हांव म्हणटा सवलताय आसा म्हण तुमच्या भुरग्यांक पाड करिनाकात, पिडार करिनाकात, वायटाक व्हरनाकात. तांकां आतां कळीत आसना. ऑनलायन क्लासी वेळार बरेपणांत शिकप जाय म्हूण ऑनलायन क्लास स्टार्ट जाल्ले. पूण खंय ते वचून पावले. पर आमी गुरवायन केले तेणें वेता आसतना आमचे सांगता रेतीर गायले म्हणा लागले येत नाहीत कसलो एक गेम कळोनो ब्लू वेल कितें गेम आसलो त्या वेळार तो खेळोन दोग जावन येवन त्या ब्लू वेलान केल्ल्या वाटेर वचोन सीदा त्या तळ्यांत उडोवन मेल्ले खंय. थोडे फावटी आमकां कळीत जायना तातूंत री गेले उपरांत कितें जाता म्हण. त्या देखून बऱ्याक म्हण आमी आराम केल्लें. तांकां कळीत नासतना जायते फुडें तें वायटाक वचोन पावता. त्या देखून गेम खेळचे पयलेंत आमी तांकां अधिकार दिवचो न्हय. गेमाच्या विशयांत त्या मोतीन तांच्या घालें जाल्यार खंडीत जावं. कितें आमी गेमान घालता म्हळ्यार म्हाका आनी कितें वॉच करूंक आसा आनी एकल्याक आनी कितें वॉच करूंक आसा त्या वेळार गेम खेळ. जेवता आसतना तें मोबायल पळोवन जेव. कोणें शिकयलें तर? ल्हान आसतना मोबायल भुरग्यांनी जल्मात आसतना हाडलें की आवयच्या पोटांत जावन. आवयच्या पोटांत जावन मोबायल हाडूना. तुवें आनी हांवें तांकां दिला. ते तांकां उपयोग करूंक आमी शिकोवना. खंयचा उपाय करी जाय खंयच्या दारान ते उपाय करी जाय तें शिकोवना. ते आनीक सर्तीक वचोन म्हज्या पुताक कंप्युटर पुरो गोत्त आसा, म्हज्या दुयेक मोबायलाचेर सगळें गोत्त आसा, सगळें गोत्ती आसा. वायटाक उपयोग केले सत्यानाशी जाता. त्या देखून इल्लें चिंतून आमी करी जाय. कितेंय आसा म्हजे कडेन कितेंय देवान दिलां म्हण हांवें मेळ्ळ्या बरी दुरुपयोग करचो न्हय. थोडीं जाणां भायल्या गांवांत गळटात, जायते गळटात बरें, कळना कामयतात बरें. पूण कामेले म्हूण हांगा आसलेल्या भुरग्यांक गमोवचें म्हणसर दिवचें न्हय. तांकां कितलें दिवंक आसा तितलें दी आनी तांकांय ते कश्ट कळीत जावं दी तुजे. ते कश्ट कळीत जावचे खाली ह्या जागाक मात कित्याक म्हळ्यार ह्या जाका लागीं येवन तांचे सगळे कश्ट ते सांगतात. आपल्या भुरग्यां कडेन सांगल्यार कितें जाता, आपल्या घरच्यां कडेन ते कश्ट सांगल्यार कितें जाता. सांग तांकां पळय म्हजी स्थिती. सांग पुरो त्या इस्रायलांत, सांग पुरो त्या आरबी गांवांत खंय तुमी काम करतात जाल्यार तुमची परिस्थिती तांकां सांगा. हांव केदाळे म्हणचें आसा. मसली खाता आसतना अर्दे कुरे खावन कित्याक उडयतात की म्हळ्यार ताका मसले मार्केटार वचोन कळीत ना. त्या मसल्याचें मोल ताका कळीत ना. त्या मसल्याची वॅल्यू ताका कळीत ना. ताका खंयची मासली हाडून दिल्यार एकच, तारले हाडून दिल्यार एकच, कुर्ले हाडून दिल्यार एकच, पांपलेट हाडून दिल्यार वागळे हाडून दिल्यार एकच. ताका ती संवयर पडल्या कित्याक ताका ताची वॅल्यू कळीत ना. तुमच्या भुरग्यांक ती वॅल्यू सांगून दिया. कितल्या कश्टांनी तुमी तांचे खातीर मागीर सांगून प्रयोजन ना. जायतीं जाणां मागीर सांगतात हांगा भुरग्यांक हाडून दवर म्हणटात. हांव कितले कश्ट काडटा म्हणून तांकां कळीत ना. म्हजे कश्ट पळय जाय. पयलेंत दाखोवन दी तांकां. सांग पयलेंच. त्या दाळा तुजी भुरगीं तुजे कश्टांक स्पंदन करतालीं. तुजे कश्टांनी केल्ले ते पयशे बऱ्या तरान उपयोग करतालीं. म्हज्या भावान आनी भयणीन ब्लायंड जावंक वचोन चातूर जायच. फाटली दिसांनी आयली आनी एक भयण म्हणा लागली फादर हांव कितल्या कश्टांनी केल्ली तुमकां कळयता. वय हांव तुजे खातीर जायते मागतालो मागीर. तुवें म्हजे विशय म्हाका सांगो नाय केदाळे गेली आनी म्हूण. पूण हांव केदाळे मागतालो कित्याक की म्हळ्यार तिजे कश्ट म्हाका कळीत आसले. एक बरें जावं दी देवा. बरें मेळ्ळें तिका. ती म्हणटा एक एम्प्लॉयर मेलो जाल्यार आनी एक कडेन काम मेळ्ळें, आनी एक कडेन काम मेळ्ळें, आनी एक कडेन काम मेळ्ळें. अशें मेळिल्ले लगभग 40 लाख रुपये हिणें घरांत धाडिल्ले जावन आसात. 3 वर्सांनी येता आसतना विचारतना ते ताका गेल्यात म्हणून नाका जाल्यार ताची विधवळी जाल्या. कसली एक सपनां दिणें देखिल्लीं. एक बरें घर बांदी जाय, घर आसा काणें जाय आनी आमी बऱ्या तरान आसा जाय, इंडिपेंडंट आसा जाय, भाड्याचें नाका म्हूण चिंतून कितले गम गळयलो, कितले कश्ट काडले आनी त्या कश्टांचो फळ जावन तिका मेळिल्ले ते पयशे तिणें सगळे धाडिल्ले फाटीं येवन आपण करताले म्हूण. हांगा पळयत आसतना कांयच ना. निराश बगला. ती म्हणटा कितें करचें म्हूण कळीत ना. कोणा कडेन विचारल्यार ते ताका करचले हे हाका करचले. कोणा कडेन म्हळ्यार तांच्याच मनशा कडेन, दुसऱ्यांक कोणाक दिवनात. ते दळ हांवें ताका सांगलें उरल्याक पुरो तुका उडास आयिल्लो. तुका एक उडास येता आसलो फादरा बसो. आनी ह्या वेळार तुवें सांगलें आसलें फादर अशें जाता हांव तुका सांगतो आसलो कितें करीत जाय. नाटल्यार हांव घरा वचोन पळयत आसलो कितें केलां, कितें जालां, खंयचें. त्या देखून आसा म्हूण आमी केल्यार जायना न्ही. आनी मुखार करता. आनी मुखार करची गरज येना. कित्याक म्हळ्यार तूं गांवाक आयला तुजें तें एक एकावंट एन आर आय एकावंट ओपन कर
आनी त्या प्रमाणे तांतू पयशे धाड मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गांवांत आमी आसांव हेरां आमचे परगांवांत काम करना आसात आमकां खुशी आयिल्ल्या बरी न्ही थोडी आमच्यात कोर कमिटींत आसले सांदे ते म्हणटात फादर आमकां इतले पयशे येवचे ते म्हयन्याच्या अखेरी म्हणसर आमी कितल्या बऱ्या तरान सांबाळून दवरता चातूर जावचें म्हळ्यार तें चातूर जावचें म्हळ्यार कितेंय जाय जाल्यार बरें होगडोन घेवचें न्ही जाय जाल्यार बरें जियोवचें न्ही चातूर जावचें भोव शिस्तेचे जिवान जियोवचें त्या खातीर पयलें पेद्रूचें पत्र 5वो अध्याय 8व्या वळेन म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो जेवसार दुस्मान एनिमी गरज घालच्या सिंवा बरी तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा पळया जागी जाया जागृत बी डिसिप्लीन शिस्तेन जियेया ताका म्हणजे जेजून तें सांगलां जाल्यार सरपा बरी चातूर जाय म्हळ्यार शिस्तेन जियेया तुमी शिस्तेन जियेत आसतना कोणी कांयच करूंक जायना एका थोडे येवेन हांव एक मेट मुखार काडिना म्हणलें जाल्यार केन्सो तो जेवसार येवेक नाडून ते मूळ पातकान घालता आसलो येवेन एक मेट हांव मुखार काडिना ह्यो म्हणलो वय गी जाता गी आमकां थोडी क्युरियोसिटी पळया केदारना घर लागी सोरोप येवंदी चिदोळे येवंदी आमी कितें करता तिळटाव न्ही गी थंयच्यान तो हो सोरोप येतसर त्या खातीर ते जेवणसारान ताका विंचरलें तो जेवणसार न्ही तेच्या रुपार आयिल्लो मात्र तुज्या घर लागीं येतना तो म्हण धांवन कोणा लागीं वचोन पुजो करे नाका कोणा लागीं वचोन नाका जाल्ल्या देवळांक आनी काणी घाली नाका मागीर तांतू तो वळाक जाताय वच आनी तुका कळीत ना त्या वेळार एका याजका कडेन इसार का धार्मिका लागीं इसार तांकां कळीत जावना ताणें तुका सारकें दिवना वच आनी म्हाका फोन कर तशेंच रेतेचे आसले याजकांक फोन कर कित्याक म्हळ्यार हांवें जायते रेतेचे याजकाचे शिकोण आयकत आसतना हर एका याजकान कोणेंय सांगोना तो सोरोप जेवणसार म्हणून आमी लेखला मात्र ती एक चिवी ती चिवी तिणें चियोंक जाय काल एका घरा गेल्यार म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा बाय खंय गेल्यात आनी थंय गेले जाल्यार तुमकां कितें सांगलां म्हणी हांव तुका सांगता म्हळ्यार हांवें वय फादर तशें सांगलां फादर आमी इल्ली भियेले फादर हांव म्हळ्यार ना तितले गी याजाक इगज माता नांगी इगज माते वचों जायना गी कितें कितें सांगोन कितें ना तो पडटा रेतेरी कोणेय वसियत मोगाचे न्हू कोणेय वसियत पडटा रेतेरी खंयचो गुंडा पुंडा आयल्यार आमी ना म्हणना कित्याक म्हळ्यार तसलें ताण तें तसल्यांनी आसली वायट सवय सोडून बरें जाय जेवण पूण तो वायट सवय सोडूंक वचना ते पडटा वचोन 4 जाणां दाखयता हांव पडटा गेल्ले क्षण तो देव जायना पडटा गेल्ले क्षण तो पवित्र जायना पडटा घेवचोन आनी एक रेतेर केली म्हण तो आपली जिणी बदलिनातल्यार सोम्या सांगात एक जायना चातूर जाया सरपा बरी चातूर जाया म्हळ्यार हें तो पडटा गेला फादर त्या देखून अरे पडटा गेले हर एकले कशे आसात पडटा गेले सगळ्यांनी आपली जिणी बदलूं ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पडटा गेले थोडे जाण वर्स्ट कंडिशनार आसात त्या देखून आमी केदाळाय सांगतना ह्या चिंतना आनी वचोन आनी दिल्लें घरा हाडून तुमी दवरतात तुमकां एका निजा देवा थंय एक भक्त दवरी जाय तें दवर जाय सांग बरो आमच्यात देवाचे पटे ते दितात आमच्यात मरयेचे पटे दितात तुका इगज मतां कितें सांगतात तें पयलें आयक आनी त्या प्रमाणे कर मेळिल्लें म्हणलें तेणें उमकळोवचें करिनाका देवाच्या वर्त्या भक्तीन इगज मातेंत आसा तो वर्तो कायदो तूं पाळोवंक जाय त्या खातीर ल्हान भुरग्यांक कशें ऑनलायनीर वचोन खाली शिकप मात जोडून शिकयल्यार तें मात ती करते आसली मुखार आनी एका भुरग्यान सांगलें तूं मुखार वचो म्हाका अशें मेळ्ळां हांव तें केलां हो गेम खेळ्ळा तें गेम खेळ्ळा थोड्यांक आज गेम आगत म्हणून थोड्यांनी थोडो वेळ दिला काल गेम थंय कित्याक जाय आज वचोन एका रुखाची सोबाई आमकां वाडणूंक जायना एकामेका कडेन उलोवंक जायना गेलीं जाल्यार कोणाच्या तो एका घरान हांव गेल्ल्या तेन्ना पळयलें जावन आसा त्या भुरग्यांक कलो संतोश हांव गेलो म्हणून इमिडिएटली ताणें आवय बापायची दोनी मोबायलां वडलीं दोगा भुरग्यांनी चातूर आसली ती आवय बापाय ती म्हणा लागली पाद्रा बायला म्हणून तुमी चिंतलां आमी तुमकां कितेंय करून सोडटा म्हूण पाद्रा बायला मुखार बसा उलया नाजाल्यार पाद्रा लागीं वचोन बसा जायते फावटी घरांनी वता आसतना मोगाचेनो मागण्यो करून वता आसतना भुरग्यांनी त्या मागण्यांत भागीदार जावंक जाय मुखार येवन रावोंक जाय एका घरा गेल्या जाल्यार दोगां भुरगीं आसलीं फाटल्यान रावल्यान 15ನೇ क्लासची फाटल्यान रावल्या हांव म्हळ्यार तुमी फाटल्यान रावन हांवें घालें मुखार रावचें ये मुखार उजव्या कडेन सायडीक राव दाव्याक राव माग बरें घाल ते मागणें आमी भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार भुरग्यां लागीं येवंक शिकयलें जाल्यार तीं येतात तेच प्रमाणे
आमी शिकपांत पाटी पडला आज म्हणून आमी भुरग्यांक दुरसला कांयच फायदो ना. कित्याक शिकपांत फाटी पडल्या क्षण कित्याक ती फाटी पडल्या आतां कडेन शिकपांत फाटी पडल्यान कित्याक गोताय तुमकां आयकलां सांगता. ताणें चलतना ताच्या पांया मुळान कांडेर गेल्लें गे तर शिकपान फाटी पडलें. कांडेरानाची बुद्धीशक्ती सगळी वोण काडली. ताका आतां शिकोवंकूच जायना डिस्टर्ब जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो हे डिस्टर्बन्स खंय आसा म्हणून हांवें एका रेतेरी गेल्या जाल्यार सगळें फायंड आवट करन आयलो. आमी कितलें मुखार वेताव गुटान कितलें मुखार वेताव तें सगळें निर्पळ जाता. कित्याक आमी भितरल्या भितर कुतांत्रीपणां कापाटीपण करूंक वचोंक नजो. तशें आसतना आमी तातूंत भायर येवच्याक तें ओपान सांगत जाय ओपान सांगत जाय. त्या दाळा मात्र आमचें जिवीत बरें जावंक जाता. आनी तशें आसतना आमचीं भुरगीं पाटी पडलीं जाल्यार पयलें चॅक करा खंय तांचें रिलेशनशीप गेलां कशें आसात कितलो वेळ ती मोबायलांत करसितात कोणा कडेन ती उलयतात कशें आसा तांचें जिवन हें सगळें आमी घरा आसतना पळोवंक जाय. घरा आसतना पळोवंक जाय. आनी तसली विधवळी आमी बऱ्या तरान तांकां बसोवन समजयलें जाल्यार बऱ्या तरान ती आपलें जिवन जियेतालीं. देवाचो मोग करूंक तांकां समजयलें जाल्यार त्या मोगांत देव तांकां राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. एक्झोडस म्हळ्यार निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 23 वर्स 13 कितें म्हणटा पळय आं. चॅप्टर 23 वर्स 13 येस वर्स 13 हांगा आसा. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमी मतीन दवरा आनी दुसऱ्या खंयच्याय देवाचें नांव काडी नाकात. तें तुमच्या तोंडांतलें आयकूंक लेगून मेळना जावं. हांव थोडे फावटी थोडें खंडन करता कित्याक म्हळ्यार तें एक्सपिरियन्स म्हाका जाला. हांवें पळयलां तांकां. तुमी म्हणलें न्हय पडटा येता तो पडटा मनीस बसता. पडटा तो वस्ट मनीस येवन मेळिल्ल्या नागोवन तांचे कडेन मोगार पडोवन मोगा जावन तेसले वायट खोटे लैंगीक सक्तेतून पयसरच हें म्हूण वेचें. पूण थंय गेल्ले उपरांत तसलेच सक्तेचे आयले तांचे सांगात एक जावन मागीर एक गँग बांदचें असलेच मनीस आसात. अनंततरान तांचीन ते एक मागण्याचे जागो रुपीत करच्याक ताका परवानगी ना. एक मागण्याचो जागो तुवें रुपीत करचे ताका परवानगी जाय. इगेज माते जे वयता सकयल म्हणजे ताका थोडे कायदे कानून आसात आनी त्या प्रमाणे त्या आसलेल्या लोकल ऑर्डिनरी म्हळ्यार बिस्पान ताका परवानगी दिवंक जाय. ताका खंयच्याय एका याजकान बिरमत पावान ताका बॅप्टिजम दिल्लें म्हणल्या क्षण तो क्रिस्तांव जालो. ताणें कितेंय करियत म्हणूंक ना. ताच्या विरोध वचून कोणी करतात जाल्यार तें अविधेयपण कोणाचें जेवसाराचें. ताका कित्याक तें कित्याक तुमी चातूर जायनात. ताचे बदला अत्यंत काणून आसतात. अविधेयपणांत आमी जियोवन जांग पुरो अन्याय जाला. जांग पुरो अन्याय हर एक लागीं जाता. कोणा जावन अन्याय जाता. तो अन्याय सारको करून घेवचो देवा कडेन वचचो. शिवाय आमी अन्याय जाला म्हूण ताका ताद विरोध जावन ताका भूत शिकोवंक वेचें न्ही. हेंच हेवेन केल्लें. तुज्याकी चड म्हाका कळटालें तुज्याकी चड कितेंय केल्यार जाता म्हणल्यार एक चिंताप आमचें थंय रिगलां. आनी आतां तो प्रस्ताप हांवें कितेंय एक म्हज्या मागण्याचें चाल केलें थंय तांकां आपयलें थंय हें केलें तें तो पडटा गेल्ले क्षण तो घालें पवित्र जावन आयला. तो थंय थोड्या जाणांक आपण तांकां आनीक सर्तीक जण मेळचे बरें. कित्याक म्हळ्यार हांवूंत त्या पट्टांत आसलो आनी तुमकां त्या देखून हांव सांगता. त्या पट्टांत आसतना येत्या मनशां सांगाता थोडे जाण आयिल्ले हे पळोवन लिपतात. एक ह्या जागाक पळोवन लिपाचें म्हण कांय गरज ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या जाग तुमकां कांयच वायट करूंक येना. ह्या जाग तुवें एक चूक केली जाल्यार ती बगसून तुका आपल्या वर्त्या भुरग्या बरी वेंगोवंक लागीं घेवंक तो येता. हे येणे देणे धांवतात लागीं येनात. कित्याक म्हजें कन्नड सेशनांत एक सेक्शन जाल्ले उपरांत हांव मात्र हात धरूंक वस्तू जाण येतात मागोवंक येतात. तशें मागता आसतना हे दोग जाण फाटल्यान रावल्यात. अशें आसा हांवें म्हळें खंय जावन आयल्यात तुमी. हांव बंटवाळ जावन आयल्या. बंटवाळ म्हळ्यार तुमकां एक पिरगस ना म्हणून विचारलें हांवें ताका. पिरगस ना तुमकां. पिरगस सांगून नार्गतात. कित्याक म्हळ्यार हांव खंय त्या ह्या विगारा सांगता म्हणून आमी खंयचेंय तसलें करूं वचना. तुमकां अधोगतीक पावचे वाट तुमी धरल्या
आमी कितें करूंक जाता कोणाक सांगून आमी करिना आपयल्यान हांगा तांची पिरके समजोन घेतली कोणा सांगता तुमी आयल्यात अच्छा सांगता हां सांगलें ताकीद दिली अनावश्यका कोण ह्या रेतीरींत आयल्यात थोडे पाप कश्टान आयल्यात डिप्रेशनांत आयल्यात थोडे मोतीरारांत आयल्यात चप्पे दिसतात तांकां वचोन नाडी नाकात तुमी ते येया त्या विजिलाक येया ह्या विजिलाक येया पयले फावटी हांवें सांगलां सक्रामेंत नासतना जेजू नासलो तो विजील कसलो आमी इमॅजीन करची गरज ना कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंत हांगा तासा आराधनांत त्या सक्रामेंताक आमी दवरता त्या आराधनांत आमी सक्रामेंतांत एक जाता थोडे जे वॉकमोल आसा मीस नातलां चलता कशें मीस नातलां चलता द हायेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन इज मास हायट म्हणटात ताका क्लायमॅक्स म्हणटात ते क्लायमॅक्स जावन आसा मिसाचें बलिदान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून खंय वचून कितेंय करून कितें जाता म्हणल्यार बरें तुमी तें करूंक वचनाकात सांग पुरो आमी थोडे फावटी आमच्याच रितीर मागण्यो करता इकच मातें कितें तुमकां नमी हाडलां त्या प्रमाणे मागण्यो करात जमत करिनाकात म्हण हांव सांगना करा ताच्या बदला वचोन सगळें नायट तें आसून हांगा आयतारचें मीस करून हांवें दिलां ताच्या पयलेंचें एग्जाम्पल थोड्या मनशांनी आपले जीव कसो ओगडोन घेतल्यात थोडीं जाणां पाटी आयल्या आज खंयच्या उन्नातेक ती पावल्यान त्यात रेतेर गेल्लीं थोडीं जाणां म्हाका म्हणलें आसा आमकां तें सोडूंक जावचें ना फादर तांचो सगळें बरें आसा आज थिंत म्हणटात फादर थँक्यू हांवें सोडूंक सांगना हांव सोडूंक सांगना पूण हांवें जाणवाय दिल्या अशें आनी अशें ह्या परी करूं वचनाका थोडें नाका जाल्लें सांगून नाका जाल्लें कर तुज्या कानीजा देवा तें वच कसलो संतोश तुका मेळटा पळय त्या खातीर तांकां चातूर जाया बल्पे आसतालेत बल्पे येतालेच तुका ते ग्रासूंक येताले त्या देखून तांच्या ग्रासाक तूं वळख जायनाका गिळोवंक ग्रासूंक राखोन आसा त्या खातीर पयले जो पेद्रूचें पत्र 5 अध्याय 9व्या वळीन कितें सांगलां तुमी बावडटान तीर रावन ताका मुखार रावोंक जाय मुखार म्हळ्यार ताका चलवंक ताका खाण उडोवंक तुमी रावोंक जाय आनी तशें तुमी ताका पोड करूंक जाय ताका तुमच्या जिवनांत ताणें सांगिल्ले बरी नासोंक न्हय ताका तुमच्या पांयाच्या मुळाक घाल मुड्डून खोटून भायर घालूंक आमी कितें करता म्हळ्यार एक कंद बेजार येयल्या जाल्यार ती काणोन माथ्यार तकलेर काणोन इतले तकलेर काणोन भोंवताव गी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताका न्ही आमी आसचे कितेंय चूक करता ओके दॅट्स नॉट ए प्रॉब्लम परत ती करिनाका परत येयलो चातूर जा आनी सगळ्यांक कर आमच्यात सेंट अन्ना प्रायरींत कितें आमी थोडे फावटी तुमकां एक एग्जाम्पल दिता कालचे हांव रेतेरी गेल्लो रेतेरी गेल्ले जाल्यार ह्या जाका तो खंय पाद्रपेचे मीस भेटयता कोणा म्हण हांवें चिंतिल्लें ताका एक हॉस्पिटला वचून जालें ताणें चिंतलें आनी कोण भेटयता कोणा म्हण सांगून अकरेक कोणी नातलें त्या वेळार सुपिरियर बाप आयलो सुपिरियर बापाक ताणें सांगलें खुर्सावट जाली तो म्हणूंक लागलो हांव आसा हांव येता आनी अपुरबाय तरान ताणें तें आराधन नव्यान आनी मिसाचें बलिदान चलोवन व्हेलें ताणें म्हाका फोन केल्लो हांव रेतेर आसलो रेतेर जाल्ली भायर येवन इमिडियटली तांकां केलें तें बिजी आसले आनी आमच्या ऑफिसांत व्हरून केलें मागीर म्हाका कळ्ळें खंडीत जावन ह्या खातीर कोण ह्या जाक येवन आनी त्या खातीर पाद्रबाक म्हाका फोन केल्लें जावन आसा मोतीन काणोन इराराय करून बसोना रेते जाल्ले उपरांत येता आसतना जायत्या थोड्या घरांक गरज आसल्यान थंय वचोन तांगेर मागणें करना तांचे खातीर मागोवन तांकां थोडी सलाह सुचना दिवन येया शुक्रारच्या रेतेरीक म्हूण आपोवन डेलिव्हरन्स रेतेर आसा ह्यात शुक्रारा येया म्हूण सांगून तांकां आपोवन आयलो घरा आयले उपरांत मेळ्ळें मिटींग आमकां आसलें मिटींग जालें ताचे फादर म्हण कोणा सांगून नातलें हिंगी ना हांवें सांगिल्लें फादराबान चिंतलें ताका उडास ना मस्त तेंपा पयलें सांगिल्लें एका हप्त्या पयलें सांगिल्लें उडास हांवें रिमांयडर धाडना आनी मुखार हांव रिमांयडर धाडटा आज गेलो सकाळीं वचोन आमच्या रिसेप्शनिस्टाक थोडे डेटी हांव थोडे रेतीर वेच्या देखून मंगळारा बुधवार हांगा आसना हे डेटी मार्क कर आनी सोमारा दीस फादराबाक एक रिमांयड कर आमी तातूंत रिग्रेट जावन रावचें न्ही ओ तशें जालें न्ही जाल्लें तें जालां गेलां हाच्या मुखार करूंक ना त्या खातीर ताचे सगळे डेटी दिवन आयलो आनी ताका सांगलें तुकाय हांव सोमारा दीस कॉल करतलो फादराबाक एक मॅसेज धाडटा एका वेळार म्हाका उडास नांत धाडूंक त्या वेळार तूं हें सांबाळीत जाय म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांत चातूर जावंक जाय कितें कितें करन आमी सलवून पडोवंक न्हय आमी बऱ्या तरान चातूर जावन आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय एक कुटुंब आसलें बारीक ग्रेस्त काय तांकां देवान दिल्ली देवान ताचें बरेंपण पळोवन कित्याक ती दिल्ली
कशी आयिल्ली म्हणून ताका सांगना हांव पूण ती तांकां आयिल्ली पूण क्रमेण सगळें लॉस जालें मोगाच्यान विबाडलें कित्याक वर्सां पयलें हाचे एका हिंदू इश्टान ताका आनीकी चड दिर्वें जाय तर 4 दिसांचो उपास करून अन्य जातीच्या देवाक नमस्कार करूंक आपयल्लें जावन आसा अशें म्हणटा म्हाका उडास येता एका ल्हान भुरग्याचे कॅन्सर पिडा गूण जाल्यार तुवें असल्या देवळाक एक वस्तूर दिजे म्हण सांगलें काय बायल मनीस म्हणटाली हांव इमिडियटली चिंतलें तूं देवाची मनीस म्हणटाय तूं देवाक बारीक पाती येता म्हणटाय तुका पुरो पावर आसा म्हणटाय हें तूं अन्य देवाक वस्तूर दिवंक ओपोवन आयल्याय कसले मनीस तूं आनी तें कशें दिवंक जाता म्हणटा आसतना कितें म्हणटात गोताय तेणें तूं वसोंक पादर त्या देवळाच्या सायडींतल्यान तूं वखद हाडून वसोंक वेता आसतना एक वस्तूर दवरल्यार जालें गे मोग्याच्या भावान आनी भयणीन अशें पिशें करचें जायतीं जाणां आसात अशें मनशां बांदोवचीं जायतीं जाणां आसात हे मनशां रेतेरेक वेता आसतना मुखार वचतात पूण त्या रेतेरेन कितली बदलावण ताणें केल्या तें आमकां तर्जुमो करूंक न्हय तें तांकां सोडिल्लें त्या देखून पोरो आमचे करिस्मेटीक एकतारांत हाजाक म्हणा लागलो तुमी नितळ मनाची जावन ह्या रेतेरचो फळ तुमकां घेवंक 7 दिनां तर तुमी येवन कांयच फायदो ना येवन वचो म्हण हांव कोणाक सांगना म्हणा लागलो कांयच फायदो ना आनी अशें आसतना तुमी देवाक लागीं सरूंक जाय देवाक लागीं सरतना तुमचे संबंदी बरे जावंक जाय अन्यान देवा लागीं वेचें आमी संपूर्ण रावोंक जाय लिपोवन वचोन ते गुपीत वचोन लुपोवन आनी गुपीत गेले जाल्यार सट्टीक मार पडटा त्या देखून वो हाका सांगलें अन्य देवाक नमस्कार करीत जाय म्हण सांगलें आनी ताणें केल्लें आनी आज हाची परिस्थिती तुमी पळयशात जाल्यार मोगाचें न्हू कसली गत ताची जाल्या कोणा वचोन आमी आमचें पोट जाय आमी ग्रेस्त जाय थोड्यांनी आपणेल्या जावंक पुरो नानंतर तरेन जेवसारी बारी हुशार दितना तसोच दिता पळया सरपा बरें येवन त्या येवेक बरें एप्पल दाखयलें ताच्या बदलाक ताणें पणस दाखयलो जाल्यार जाता नातलें पणस दाखयल्यार आमकां कोणाक जाय पणस म्हणटा जाल्यार ती एप्पल बरी एक अट्रॅक्टीव दिसता तशेंच जेवसारी आमकां त्याच प्रमाणे नाडून त्याच प्रमाणे ओडूंक हाडटा पयलो उपदेश मोडटाय पयलो मार पडटा मोतीचें समाधान विबाडताय द्वितीय नियम चॅप्टर 13 वर्स 1 to 9 वाचा द्वितीय नियम चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 9 वाचून पळया आनी तुमकां कळीत जातलें आज आमकां एका निजा देवाची वळख नातिल्ल्या देखून कोणेय आपयल्यार आमी धांवता कोणेय सांगल्यार धांवता रिजान दिता तो थंय गेल्लो ताका पट्टान पळयलें ताका आनी खंय मदारोमान पळयलें आनी एकल्याक अट्टापाडी पळयलें आनी एकल्याक ताबोर पळयलें आनी एकल्याक थंय विकवचे रितीन विजयन पळयलें आनी एकल्याक हांवें भिकरना गट्टे पळयलें तुवें पळय लक्षण जायना तुज्या देवाची वळख कर घेवच्या तें गेलाय ह्या हेरकामेकाची वळख करना नाका जाल्यार वायट करूं वचनाय जायते जाणां ह्या दिसांनी म्हाका आयकोंक मेळटा थोड्या पवित्र जाग्यार वयचें आनी थंय म्हजी वळख जाली ती वळख बऱ्यान उरली जाल्यार बरें आसा खंयचे अनावश्यक कितें करूंक तूं ती उपयोग करिनाका मोगाचें न्हू त्या देखून आमचे पवित्र जागे ह्या भगवान जागे लावपाक न्हय थंय वचून तुका मॅच मेकींग हें न्ही मॅच मेकींग सायट तांचे कडेन आसता जाल्यार तें वचोन पळय येता शिवाय थंय वचोन बसून सगळो दीस राखून कोण येता म्हण राखून मॅच मेकींग सायट्स न्ही ते पवित्र जागे भगवानपणांत बऱ्या तरान पवित्र जावच्याक पब्लिसिटी करच्याक न्हय थोड्यांक आमकां सवय आसा जाय ती पब्लिसिटी जावची आमी कितें करूंक तयार आसा पब्लिसिटी करूं आपण तुज्या एका निजा देवा थंय तुजो बावाट चडय एका निजा देवाची वळख चड ती कर ते जावन आसा भगवान जागे ते जावन आसा पवित्र जागे ते जावन आसा रितीर मंदिरां ते जावन आसा आमची इगर्ज्यो त्या खातीर एका निजा देवाक लागीं सरच्या खातीर मॅच मेकींग या बिजनेस मेकींग या एडवर्टायज मेकिंगा खातीर न्ही थोडे फुडें आमी कळीत नासतना उपाय करता ह्या देखून समर्थतेंत आमी आसतना बऱ्या तरान जियोंक आमी जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवन आमी बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाय देखून जायते जाणां मेळचे पाम रिडींग कीर कितें सांगता तें आमी आयकोनचें आनी कोण कितें सांगता तें आयकोनचें ताणें चूर सांगल्यार पुरो थोडे फुडें हांवें पळयलां थोड्या फंक्शनाक गेल्लेशें थोड्यांक एक आसा तांकां ते गिफ्टी म्हणून हांव सांगना ती एक चतुराय म्हणून हांव सांगना
कित्याक थोडे फावटी आमी आमचे विद्य अनंत तरान उपयोग करता. कोणें गेलो हात पळयलो मागीर ताचे कडेन संबंद रचलो आनी कितें जालें ताचे उपरांत कितें जालें ताचे बदलाक बरे संबंद केले जाल्यार म्हाकाय व्हड आसा म्हाकाय कळीत आसा. एकलो मनीस हांवें म्युझिशियन हाडलो, ताका एका दोगा जाग्यांची वळख जाली, ते संबंद ताणें बऱ्या तरान अजुनूय सांबाळून हाडल्यात. केदाळ ते येता आनी म्हजे कडेन एक दीस राणी सर फादर तो केदाळ येता. केदाळ म्हाका खंय उडास जालो जाल्यार पळय तो त्या दीस तुका मेळ्ळो तो फ्रेंड येता, ओगी फादर जायत वेळ आसल्यार हांव येवन मेळटा फादर. पण बऱ्या तरान ते संबंद रचून बऱ्या तरान संबंद ते आमी दवरूंक जाय. एका निजा देवा ते आमी रावोंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितें कितें रिजान दिवन भावार्थ दंडल घेनाकात, संबळोन पडनाकात. कितें कितें मागीर तुमी तें वद्दाडटना कोण्णी येना. कश्ट आसतना तो मनीस ना, पडटा गेल्लोय ना, थंय तुका दिसुल्लोय ना. कित्याक म्हळ्यार तो ताचे शिश्य जावंक आयला. पडटा वेचें म्हळ्यार कित्याक? पडटा वेचें म्हळ्यार तुवें संपूर्ण तरान तुजी आदली जिणी बदली करून नव्या जिवनांत एक जावच्या. मेळ्ळ्या जाग्यांक धांवोंक न्हय. पडटा तें तुका शिकयना. पडटा हर एक शिकवण दिता आसतना तुजी पातकां रड, तुज्या पातकांत परिवर्तन जा. तुज्या एका निजा देवाक तूं मान कर, एका निजा देवाक गौरव दी, एका निजा देवा तें एक जा. हें शिकयता शिवाय तुज्या मोतीन कितें कितें घेवन वचोन नाका जाल्यार कुयुक्त करूंक नाका जाल्यार कुतांत्री कामां करूंक तूं गेलोय जाल्यार तें बऱ्याक पडना. एक दीस ताणें ताचें परीकपण दिजेत पडटलें. वायट केल्ल्याचे एक दीस आमी लेख दिजेत पडटलें. जावंक पुरो थोड्यांक वेगी थोड्यांक लेट, थोड्यांक वेगी थोड्यांक लेट. जायतीं जाणां म्हजे कडेन शेअर करता म्हणटात फादर ताणें कितेंय तें वायट केल्लें आसा ताका त्याच प्रमाणे मेळ्ळां. कित्याक तुज्या पातकाचें बारीकपण तुवें बगी जाय पडटलें. देव तुजें पातकां बगसूं पुरो दाळचो मोळ येसो, पूण तुवें केल्ल्या त्या वायटाचें बर तुजे वयर आसतालो असो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून आमी जायते पटी चिंता हांवें संवसारान कितेंय केल्यार जाता कितेंय केल्यार जाता म्हण. आनी आमी बऱ्या तरान जियोंक हेरांक आमी दुखोवचें न्हय, हेरांक नाका जाल्यार सांगचें न्हय. एक अन्य जातीच्या चेड्याच्या मोगार पडली एक चली म्हणा लागली म्हाका ताचे कडेन काजर जावंक जाय. म्हळें ते डिस्पॅरिटी ऑफ कल्ट दोणयेर पांय दवरचो. कित्याक ना ताका म्हाका डिस्प्लीज करूंक नाका, ताका तुका डिस्प्लीज करूंक नाका. पूण अशें जाल्ल्या देखून तुज्या एका निजा देवाक तूं डिस्प्लेस करताय न्हय. तें कितें करचें फादर? लौकीक 4 दीस ह्या संवसारांत जिवोवच्या मनशाक डिस्प्लेस करूंक नाका. तुज्या खातीर त्यात कुर्सार मरण पावन ताचें रगत वळयल्लो, ताचें मांस कुडके कुडके जावन तुका दिल्लो, तुज्या पातकांक बगसाण्या खातीर निरापराधी त्याच वाटेर वोण व्हेल्लो, शेरबदांनी बांदिल्लो, त्याच प्रमाणे कांट्याचो मुकुट सणसिल्लो, कांय नासतना घंटा घातल्यान त्या खुर्सार कळयल्याक तुका डिस्प्लीज करूंक जाता न्ही गे. आमचे बुद्वंतगाय जाणवाय सिकाप चड जाला. मागीर लास्टाक आमी दिवचें रिजन आमच्या समर्थेंत शिकिल्लें नात न्ही गे, आमच्या समर्थेन शिकिल्लें नात न्ही गे. शिकोवन तूं पळोवंक गेल्यार मागीर कळीत जातलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक आज आमकां ती बाळबूद वाडल्या. तांच्या स्वतंत्राक सोडला म्हण न्हू, तांणी कितेंय केल्यार जाता म्हण चिंतिनाकात. कित्याक तुज्या एका निजा देवाक जायते मान दिवंक आसा. तुज्या एका निजा देवाक तुवें जाय जाल्यार बरी चलोवंक जायना. मातेव सुवांजल 22:37 कितें म्हणटा म्हळ्यार आयकुया. मातेव सुवांजल चॅप्टर 22 आनी वर्स 37. आमच्या परत्या जिवनांत कितें आमी जाय केंच्या तरान आमी जाय म्हणल्याक आमकां वखमोल दिता. 37 जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. हो अती वर्तो आनी प्रथम उपदेश आनी दुसरोय ताचेत सारको तो जावन आसा. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपदेशांचे सगळे नियमशास्त्र आनी प्रावाद्यांचे उतर बांदून आसा. त्या देखून आमकां जाय जाल्यार बरें आमी जियोंक न्हय. त्याच कुर्सार एक घडी बरो दिश्ट आमी लावया. ह्या कुर्साचे दिश्ट आमी लायता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पळया तो उबो गांस
उबो गांज हो आमचो फ्रांसिस्कान कुरीस आकाश जाय जालो अर्थ आसा आनी आपटी ह्या कोर्साचो अर्थ हांव सविस्तार तुमच्या मुखार दवरतलों एका शिकवणेंत कित्याक जायत्या जाणांक एक चूक समजून येता थोड्या जाणांनी म्हाका मेसेज घाल्ली आसा कळीत नासतना तो कसलो कुरीस तो आमचो न्हय आमचो कथोलिकांचो न्हय ह्या कोर्सांत आसल्या हर एका पिंतुराक तसल तसले अर्थ आसात ते एका शिकवणेंत हांव दिता आनी हो कुरीस सम्यान वयल्लो उबो गांज जावन आसा समी आनी तुजो संबंद आड गांज जावन आसा तुजो आनी तुज्या पेल्याचो संबंद सम्यान माथ्योचो एवंजल चॅप्टर 22 वर्स 37 सांगिल्लें तीं उतरां ह्या कुर्सार खिळयल्यांत ह्या कुर्सार आटापून आसात सगळ्या तुज्या काळजांत तुज्या मनांत सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या दायजांत अर्यकांती ह्या देवाचो मोग कर ह्या कुर्सार देवाचो मोग कर आनी त्याच प्रमाणे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर सांगता त्याच सारकोच ताणी एक उपदेश आसा तो जावन आसा आठ गांस तुजो आनी तुज्या पेल्याचो तुजो आनी तुज्या पेल्याचो तूं मोग करताय तर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलो तुज्या देवाचो व्हरतो तूं मोग करतलो तर तुज्या पेल्याचोय तूं मोग करतलो इट इज इन्क्लुसीव त्या देखून आमी थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हणजे देवाचो बारी मोग करता उरिल्ल्याचो मोग करना नो तो जायना तें सारकें न्हय त्या खातीर नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर आमकां हें पालन करूंक आपणे दिता त्या देखून ह्या कुर्सार कळलो आमचो जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर आख्ख्या संवसाराच्या फातकां खातीर समजोन घे हें समजोन घेताय जाल्यार दुसऱ्या देवाची अन्या देवाची अन्या नाका जाल्ल्या रुखांची नाका जाल्यार पात्राची नाका जाल्यार जिवीची सेवा करूंक येचें न्हय आराधन करचें न्हय रेस्पेक्ट दिवंक आसा सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा हर एका जिवींक आमी जिवाळ चिंतूंक जाय हर एक ह्या प्रकृतीचो सांत सान फ्रांसीस आसीस हो भुंयचो सांत सान फ्रांसीस आसीस सेंट ऑफ द इकॉलॉजी पॅट्रन ऑफ द इकॉलॉजी सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा हर एका जिवीक गौरव दी हर एका जिवीक मानान लेख हर एका मनशाक मानान लेख हर एक जिवी सगळी देवाची रचना ती मानान लेख त्या देखून भियेनाकात मोगाच्यान घरा लागीं सोरोप आयल्यार कितें कितें वचोन कोणा कोणा उलोवन कोणा कोणाक काणयेक दिवंक वचना जावंक पुरो तांच्या संस्कृतीन तें आसा ताच्या पद्दतीन तें आसा ताच्या धर्मान तें आसा तुज्या धर्मान तें न्हय तुका तुजो एवंजल ह्या तुजो पवित्र बायबल आनी तुजो देव तशें शिकयना एका निजा देवाक मान दिवन त्या देवाच्या वर्त्या मोगांत जिये सोम्याचे वर्ते आशिर्वाद तुमचेर मागता वापरबायचो काळ प्राच्याचो काळांत वर्तना पवित्रपण आपणें एकामेका थंय संतोशान रावा जावंक पुरो थोडो उपास जावंक पुरो थोडे वापरबायचे मागणी आनी तशेंच दान धर्म कोणाकी कळय जाय म्हणना थोडीं जाणां जायतीं जाणां आज सकाळीं एकली आयली तिका हांवें म्हळें बाये तुजें दान धर्म कितल्या बऱ्या गुपीत रितीन तूं करताय म्हण म्हाका आमच्या ह्या जाकांनी सांगलां म्हाका कळीत ना म्हाका थोडें कळीत ना पूण ह्या जाकांनी म्हाका सांगलां कितल्या आपुरबाय तरान तूं करताय कितल्या आपुरबाय तरान तुमची सेवा दितात ल्हान सेवा जावंक पुरो मोगाच्यान मोगान लेका कितेंय जावं दी कोणीय जावं दी ह्या जाग जावं दी धार्मीक जावं दी लायक जावं दी काजरी जावं दी युवक युवती जावं दी एकसरी जावं दी या ल्हान भुरगीं जावं दी शिक्षक जावं दी व्हड व्हडल्या उद्द्यार आसलेलीं जावं दी हर एकल्यानी ताच्या भयणीक भावाक आपुरबाय तरान लेखूंक जाय जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांत तुजें बायल आसा तुजो घोव आसा तुजे भुरगीं आसा तुजे आवय आसा तुजे सासूमाय आसा तुजो सासूपाय आसा तुजो मांव आसा तुजो बापूय आसा हर एक लागी मानान लेका तें जावन आसा आमचें काळीज तें जावन आसा जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक आमी पेसाडचें सरस्वतीचें आशिर्वादा विनोद गांगुळ्यान ताच्या टिमाचेर आनी आमी सर्वांचेर मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.